पाळोळे सरकारी मुळावी विद्यालयात आता फकत 10 भुरगीं उरल्या। भुरगीं थळावी सरकारी शाळा सोडून पयशिल्ल्या शाळेक वतात अशें चित्र सध्या पाळोळ्या पळोवपाक मेळटा। शाळांक बालरथ दिवन सरकारान बरें केलें काय शाळांचो दर्जो तिगोवन दवरूंक ना म्हूण भुरगीं पयस वयतात हें सरकारान सोदचें। पळोवयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। भुरगीं बेगीन स्कुलाक पावची आनी टायमार पावची आनी तांकां येवपा वचपा खातीर त्रास जावचे न्हू देखून सरकारान कांय स्कुलांनी बालरथ दिले। पूण हेच बालरथ जे आसा कांय गव्हर्मेंट स्कुलांचे जीव घेवपाक उठले। अशा तरेचें सिट्युएशन आयज हांगासर पाळोळे ह्या हांगासरल्या मिडल आनी प्रायमरी स्कुलाक आसा। ह्या स्कुलाक जितली भुरगीं भरपूर आशिल्लीं पयलीं त्या वेळाचेर स्पेशल टिचर आनी सगळे कितें फॅसिलिटी गव्हर्मेंटान दिले। पूण दुर्दैव अशें की जेन्ना प्रायवेटाक बालरथ दिले तेन्ना पयसल्या शाळांचे ते बालरथ हांगासर येवपाक लागले आनी ह्या शाळेच्या लागीं तेंको नाशिल्ल्या भुरग्यांक ते भरून व्हरून आपल्या शाळेक घालपाक लागले आनी तेन्ना साकून ह्या शाळेक एक प्रकारे सामकीच गरगर लागली। आज ह्या शाळेक सामकी अशी परिस्थिती आसा की एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार पयलेक 3 भुरगे, दुसरेक 2 भुरगे, तिसरेक 2 भुरगे, चवथेक 2 भुरगे, पांचवेक 4 भुरगे, सवेक 3 भुरगे, सातवेक 3 भुरगे अशा पद्दतीन एकंदरीत ह्या शाळेक 19 भुरगीं आसा। आनी आयज आमी ह्या शाळेक येवन पळयलें जाल्यार ही परिस्थिती कशी आसा काय म्हणून जाल्यार जे जितले भुरगे येताले ते पाळोळ्या सारक्या बीच एरियेक कोस्टल बेल्टाक काम करपी त्या मायग्रंटाचे आशिल्ले आनी आतां ते सध्या हो बिझनेस बंद जाल्ल्यान ते गांवांत गेलेले आसा आनी ताका लागून आतां सध्या ह्या शाळेक भुरगींय ना अशी परिस्थिती जाला। आनी सद्याची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या शाळेंत आतां टिचरी आसा ते 2 बरे परमनंट आसात। त्याच बरोबर सर्व शिक्षा अभियानान आनीक 2 टिचरी दिला। एका सायडीन अशी परिस्थिती आसा 30, 35, 40, 50 भुरगे आसा थंयसर एक टिचर झक मारता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन हांगासर आयज 2 टिचरी परमनंट आसतना जाल्यार सर्व शिक्षा अभियान आसा तेणीन आनीक 2 टिचरी दिला आनी हांगासर 4 टिचरी आसा आनी एकंदरीत कितली भुरगीं जर आसा जाल्यार फक्त 10 भुरगीं आसा अशें सिट्युएशन आसा। खरें म्हटल्यार सरकारान हाजेर एक गंभीर्यान विचार करपाक जाय आशिल्लो की जे बालरथ दिला त्या बालरथाक एक कंडिशन घालपाक जाय आशिल्लें की जेन्ना तुमी खंयचीय भुरगीं व्हरता ती तेन्ना दुसरी शाळा बंद पडची न्ही ह्या धर्तेचेर तांकां कंडिशन घालपाक जाय आशिल्लें। तेवूय कांय जालें ना। त्याच बरोबर आयज सगळ्या पेरंट्सां मदीं कसो ट्रेंड जाला की प्रायवेट स्कूल म्हळ्यार बरें शिकयता आनी गव्हर्मेंट स्कुलाक कांय शिकयना अशा पद्दतीची एक मॅसेज रॉंग मॅसेज लोकां मदीं गेल्ली आसा आनी ही रॉंग मॅसेज लोकांक बरीशी इफेक्टीव करता। आनी येणाऱ्या काळाक जर अशें जर सिट्युएशन उरलें जाल्यार हें स्कूल कालांतरान बंद पडटलें आनी गव्हर्मेंटान हाजेर गंभीर्यान विचार करून हांगासरली परिस्थिती कितें आसा ताजेर रिसर्च करून योग्य ती उपाय योजना काडपाक जाय आनी जे हांगासर ताचे जितले टिचर आसा ते कशा पद्दतीन सिस्टमॅटिकली मॅनेज करतले किंवा हांगासरले टिचर दुसरे कडेन डायवर्ट करून चड भुरगीं आसा जे गांवांनी सामके बिकट परिस्थिती आसा थंयसर तरी डायवर्ट करून थंयसरल्या भुरग्यांक तरी एक तांच्यान राहत दिवपाक जाय। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।